की ल्हान भुरग्यांक जे पेरेंट्स की उठसूट तो मोबायल दिता चल भरयतना खातना न्हिदतना हाचेर तुमचें कितें मत? जशें हांवें सांगलें की 2 वर्सां कमी भुरग्याक मोबायल किंवा टीव्ही किंवा लॅपटॉप ह्यो वस्तू दिवंकूच जायना. बरोबर. आनी जर त्यो चड प्रमाणात दियत जाल्यार तांच्या ब्रेनाचेर डायरेक्ट इफेक्ट जाता. एब्सोल्युटली. पण कितें जाता की आमचे आतां सद्या न्युक्लियर फॅमिलीज जाल्या. बरोबर. आवय बापूय हे दोगूच पेरंट त्या भुरग्यांक मेळटा. बरोबर. म्हणटकीर खंय तरी आवयचो किंवा बापायचो वेळ तो त्या गॅजेटा बरोबर सारप जाता. बरोबर. पण हातून आमी कितें मेळयता हें चड इम्पॉर्टंट. कारण फाल्यां हे भुरगे जेन्ना व्हड जाता, भुरगीं जेन्ना शिकतात तेन्ना आपूण गोश्टी करून पळयतात. करेक्ट. आतां मानकुराद आंबो आनी पायरी आंबो बरोबर. कितलीं चित्रां दाखयली जाल्यार कशें वळखतले? करेक्ट. ताजी रूच, ताजो वास, ताजी टेस्ट सगळें कळूनच आमकां तो कळटा न्ही. बरोबर. पण हें जर भुरग्यांक आमी फक्त फोटोचेर शिकयतात जाल्यार फाल्यां ती भुरगीं तितलेंच शिकतलीं. करेक्ट. सो तांचें जें शिकप आसा तेंय खूब शॅलो जाता. बरोबर. भितरल्यान जायना. करेक्ट. आनी ही भुरगीं फाल्यां कितें काम करतलीं? कारण आमी आतां टॅक्नॉलॉजी म्हणटात आनी आमच्या ह्या जगान खुबशे कामां आसा ती टॅक्नॉलॉजी करपा आसा. जाल्यार मनशाचें मनीसपण आनी मनशाचें काम हे जो दोनी वालोर आसा ते खंय वतले हें आमकां पळोवपाक जाय. आनी ह्या भुरग्यां भितर जर समज लक्ष केंद्रीत करपाची क्षमता कमी जाली, ADHD टायप जर समज कितें तांकां त्रास जाले जाल्यार फुडें वचून ती कशी शिकतली? फुडें वचून ती आपल्या शाळे भितर किंवा ह्या समाजा भितर कशी समजावून घेतली स्वताक? बरोबर. तो खूब प्रश्न निर्माण जाता.